दीस शनिवार सप्टेंबराची 7 तारीख 2024. पयलें वाचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 4 अवस्वर 6b तावन 15 पर्यंत. एकल्याचें वडपण पळोवन ताची पार्त घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावूंक तुमी फुडें सरचे न्ही. हेरां प्रास तूं व्हड म्हणून कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातिल्लें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलां वय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरी तूं बडाय उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुर्तीदा दोशी जाल्यात शें दिसता. तुमी ग्रेस्ती जाल्यात. आमचे वेळेनच तुमची राजवडकी तुमी हातांत धरल्या. तुमी निजाकी राजा जाल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवडकी चलो नासत्या. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदुतांक मरणाचें फर्माण जाल्ल्या बरी सक्टां प्रास निमाणें करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रस्ते मुखार मनशां आनी देवदुतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्ता पासत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासत शाणे. आमी अस्कत, तुमी सक्तिवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. आजून पर्यंत आमी भूक आनी तान मारतां, विणगे आसां, मार खातां आनी घरदार नासतना गांवार भोंवतां. वावरकन आमच्या हातांची बोटां जरयतां. आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागोवन आशिर्वाद दितां. आमकां मेळटा ती दगदणी आमी कुशेन सोंसून व्हरतां. आमची निंदा केल्या वेळार आमी भोळेपणी जाप दितां. आमी निजायकी आज पर्यंत संवसाराचो कोयर आनी सकदांनी भायर उडयलेले मेळे जावंक पावल्या. तुमकां लजे गलिजय म्हणून न्ही, बगार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक बूधबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्तांतय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोस. हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिल्लो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145 17-18, 19-20 आनी 21. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितिवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. ताच्या भक्तांचे अत्रेक तो जारी करता. ताची बोब आयकून तांकां निवारता. आपल्या इश्टांची सर्वेस्पर राखण करता, पूण नश्ट्यांचे तो निसंतानकन सोडता. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातलो. सगळे मनशाकूळ ताचें नांव वाखणतलें ससनाच्या ससनाक. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 6 1-5. एक सब्बाता दिसा जेजू गांवाच्या शेतां मदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कणश्यो मोड त्यो हातांत घांसटून खाताले. हें देखलेल्या फारिजेवां मदल्या थोड्यांनी म्हळें, सब्बाताच्या दिसा आड व्हरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्ही? देवाच्या घरान भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकीय खावंक आडवरलेलें समर्पीत उंडे काण केले आनी आपल्या सांगातांकी ताणें दिलें ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशापूत सब्बाताचोय धनी म्हणयेत.
देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. फारिजेव कायदे आनी नियमां पाळच्यांत हेळिल्ले. देवाचे उपादेश पाळोवंक विविध तरांचे आडवरलेले कायदे तांणी केल्ले. साबाताच्या दिसा जेजूचे शिस गोवाच्या शेतां मदल्यान वता आसतना थोड्यो कणश्यो मोण त्यो हातार घांसटून खाताले. ते थकले आनी भुकेले, पूण मनशां पडून नातले फारिजेव केवल कायदे आनी नियमां उलोवन आसले. तांच्या चिंतपाक सरी जावन जेजू पवित्र पुस्तकांतलो दाविदाचो उल्लेख तांकां दिता. कायदे आनी नियमां आमच्या बरेपणा खातीर आनी मनशापण सांबाळचे खातीर. तेच कायदे आनी नियमां मनशाक विबाडटात तर ताका गुणाय ना म्हण अर्थ. आमच्या जिवितांत आमी नियमां आनी कायदे पाळचे खातीर मात जियोवचे जाल्यार ताका विदाय म्हणया. केवल देखी खातीर मात्र मागणें केल्यार, फकत मिसाक वचचें म्हणून मिसाच्या बलिदानान भाग घेतल्यार फारिजेवाच्या की क्षुल्लक आमी जाता. सगळ्या सर्वांचो धनी जावन आसच्या जेजू संगी आमी समकोवया. देवाक मेस्वाशें आमचे सर्व कायदे आनी नियमां पाळन जियेवया.